कळंगूट वाठारांत रस्त्या कुशीक कांय भायल्या लोकांनी वेगवेगळ्या तरेची दुकानां घातल्या. हातूंत कांय दुकानांचे जायराती फलक आकारान खूब व्हडले आसात. ते खातीर थळाव्या लोकांक आनी दर्यादेगेर वचपी पर्यटकांक ताचो त्रास जाता. देखून ह्यो जायराती फलक काडून ताचो आकार ल्हान करून लावपाक सांगतले अशें आश्वासन कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलें. व्हडल्यो जायराती फलकां खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली आनी फाटल्या ग्रामसभेंत जायराती फलक काडचे म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केली. In the last two Gram Sabhas, I have spoken and we have agreed, Mr. Joseph Sequeira also has agreed to remove the signboards. Signboards should be of a certain size according to the establishment. Corporate branding, asong pona. Why should corporates come to Kalangut and brand? What are they paying the panchayat? They are not paying anything. And the signboards should be according to the establishments. That's it. And I feel Joseph and Michael will work together and get. कलांगुटान जे सगळ्या वाटेन चडशे व्हडले व्हडले होर्डिंग्सान सायनबोर्ड्स लायिल्ले आसा आनी अशें दिसता की आमच्या कलांगूट गोंयकारांचे कांय नाच कशें मेनली सायनबोर्ड्स जे आसा पळय ते उडपी रेस्टॉरंट्स मागीर दम बिर्याणी हेच आमकां चड दिसता. खंयसर गोंयकाराचे प्रोडक्ट्साचे प्रमोशनूच ना आनी जेन्ना सायनबोर्ड जाता न्हू ते आवट ऑफ द सायज तेंचे सायनबोर्ड आसा आनी ते सायनबोर्ड खंय लायतात कोणाच्या बॅल्कनीचेर लायतात कोणाच्या दुसऱ्या शॉपाक कवर करपाक लायतात प्लस फुटपाथ आमची फुटपाथ सुद्दां तेंच्यांनी हें केल्या एनक्रोच करतात तांचे बिजनस आवट. आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें पळयलें बागान की टॉयलेटीचे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस टॉयलेटीचे भितर सुद्दां तांच्यांनी टॅटूचे शॉप कपड्यांची शॉपां लायिल्लीं आसा. हाजेर एक्शन कोण घेता एंड हाव कॅन दे बी सो फियरलेस की तांकां कितेंय करूंक मेळटा म्हणटा पळय तशें. सेकेंडली म्हणटा जे सायनबोर्ड आसा न्हू ते सायनबोर्डाचेर पंचायतीन नियंत्रण हाडपाचें खूब गरजेचें आसा. पीपल हॅव रेंटेड प्रिमायसीस म्हणजे आमचे लोकलांनी प्रिमायसीस रेंट केल्ले आनी थिंगासर कोण भायले लोक येयल्या आवटसायड गोवा कोण कर्नाटका महाराष्ट्रा दिल्ली हैदराबाद तेंच्यांनी कसले बिजनसीस ओपन केल्या रेस्टॉरंट्स आनी कितें नांव दिलां तांकां व्हडले बोर्ड्स घातल्या होर्डिंग्स घातल्या ऑन द्या बिल्डिंग्स ऑन द्या 3 मिटराचेर जो तर शॉप आहा जाल्यार बोर्ड आहा तेजो 4 मिटराचो लेंथ वायज. सो म्हाका दिसता हे पंचायतीन पळोवपाची गरज आहा आनी आय वील ऑल्सो स्पीक टू देम रिक्वेस्ट देम दॅट लेट अस ब्रिंग बॅक द ओल्ड ओरिजिनल बोर्ड्स वीच वर देर. हांव मानता पंचायत डाज दीज ड्रायव्स आनी मागीर परतून ते घालतात बोर्ड. आदी 5 वर्सां अशेंच जाताले आयज बोर्ड काडले 2-3 म्हयन्यांनी परत बोर्ड घालप. म्हाका दिसता हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. पंचायत नोज आय थिंक इट इज अरावंड फॉर अ शॉप इट इज अरावंड 3 meters बाय एक मातसो एक 3-4 फूट आसता ती लांब like 4 feet or 5 feet, 5 feet by say 3 feet in breadth. So थोडे हे बोर्ड जाल्ले आहा थिंग आमी पळयल्या 10 feet, 12 feet, 15 feet by 20 feet height. So all these things should be brought down and taken out, confiscated. So Panchayat will work on this, I am confident, and the whole area should look nice and the owner should be also told to paint